आता झाडां मारपाक हात उखलतना रावात सांबाळून. झाडां मारपाचे नेम जाल्यात आनीक खर. आता जमनीच्या सगळ्या दनयाची NOC आसतली सक्तीची. नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय. झाडां मारपा खातीरचे नेम आनीक खर करतना जमनीच्या सगळ्या दनयांची NOC घेवप आता सक्तीचे जाला. गोंय रानां संवर्धन कायदो 1984च्या कलम 35 खाला रानां खात्यान आदेश जारी केला. झाडां मारपा खातीर कोणे अर्ज केलो जाल्यार संबंधीत अधिकाऱ्यान जमनीच्या दनयांची नांवां तपासपाची पडटली. सगळ्या दनयांची NOC घेतल्या उपरांतूच झाडां मारपा खातीरचो परवानो दिवपाची जापसालदारी अधिकाऱ्यांची आसतली. जमीन एका परस चड जाणांच्या नांवार आसल्यार एकल्याचीच NOC उपकारची ना. सगळ्यांची NOC घेतल्या उपरांतूच परवानो दिवपाचे निर्देश जारी जाल्यात. तशेंच परवानो दिल्या उपरांत ताची प्रत रानां खात्याच्या संकेतथळाचेर लोड करची पडटली. परवान्यांची प्रत संबंधीत पंचायत, गट विकास अधिकारी कार्यालय, उपजिल्लो अधिकारी कार्यालय, रानां अधिकारी कार्यालयाक धाडच्यो पडटल्यो. उपरानां संरक्षकाक 1 हेक्टर मेरेनच्या जमनीचेर 2 ते 50 झाडां मारपाक परवानो दिवपाचे अधिकार आसात. हाचे परस चड झाडां मारपाच्या परवान्या खातीर सरकाराची मान्यताय घेवची पडटली. परवानो दिले उपरांत परवानाधारकाक झाडां 10 दिसां उपरांतूच मारपाक मेळटली अशी अट घालची पडटली. हाका लागून कोणाकूय हरकत जारी करपाची संद मेळटली. झाडां मारपाक परवानो दिला त्या वाठाराचो नकासो अधिकाऱ्याक गतीशक्ती पोर्टलाचेर घालचो पडटलो. कायद्याच्या कलम 10 प्रमाण परवानो दिल्यार परत झाडां लावपाची अट आसतली. झाडां लायली ना जाल्यार सुरक्षा रक्कम जप्त करपाची आदली तजवीज आसतली. तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक Facebook, X आनी Instagramar फॉलो करात. YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarboy.com हे वेबसायटीक भेट दियात.